नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। दहशतवादा आड भारताचे ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी। पाकिस्तानाच्या नौसैन्याचेर हवाई हल्ले, फकत दहशतवादी तळांचेर केले हल्ले। पहलगाम हल्ल्याचे प्लॅनिंग पाकिस्तानानूच जाल्ले, मात पाकिस्तानान कांयच कारवाय करूंक ना। 9 आतंकवादी अड्ड्यांचेर भारतीय सैन्याचो यशस्वी हल्लो। भारतीय सुरक्षा दळांची संयुक्त पत्रकार परिशद। कोंकणी वाठारांत मिनी ट्रक घरांत घुशिल्ल्यान जालो अपघात। अपघातांत ट्रक चालक तशेंच घरांत रावपी तरणाटो जखमी। पाकिस्ताना वांगडा निर्माण जाल्ले युद्धाचे परिस्थितीन देशांतल्या 259 जिल्ह्यां मदीं जातले मॉक ड्रील। गोंयांत राजधानी पणजे, वास्को, बोगमाळो आनी दाबोळी विमानतळ वाठारांत मॉक ड्रिलांचे आयोजन। वाघेरीक संरक्षीत रान वाठार म्हूण करतले जाहीर। 550 किलोमिटराचेर आशिल्ले खारफुटीकूय दितले संरक्षण। रान मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती। जयघोष आनी हजारांनी भाविकांच्या हाजेरीन शिरगांवच्या शिलयराई देवीचो कौलोत्सव मनयलो। परंपरे प्रमाण देवीन देवळांत प्रवेश केल्या उपरांत 4 दिसांनी सोंपली कौलां। आता खबरो विस्तारांत। भारतीय लष्करान ऑपरेशन सिंदूर खाला मध्यराती पावणे 2 वरांचेर पाकिस्तान आनी पाकव्याप्त काश्मीरांत 9 आतंकवादी तळांचेर हवाई हल्लो केलो। हातूंत 60 वयर आतंकवादी मेल्यात अशी खबर मेळ्ळा। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्या उपरांत ही कारवाय जाल्या। ह्या हल्ल्याक जबाबदार आशिल्ल्यांक ख्यास्त जातली अशी भारतान शिटकावणी दिल्या। पहलगाम हल्ल्या उपरांत पाकिस्ताना वांगडा निर्माण जाल्ल्या युद्धाचे परिस्थितीन केंद्रान बुधवारा देशांतल्या 259 जिल्ह्यां मदीं मॉक ड्रिलाचें आयोजन केलां। गोंयांत पणजे, वास्को, बोगमाळो आनी दाबोळी विमानतळ वाठारांत हे मॉक ड्रिल जातले। पळयात पुराय बातमी। पहलगाम हल्ल्या उपरांत पाकिस्ताना वांगडा निर्माण जाल्ल्या युद्धाचे परिस्थितीत केंद्रान बुधवारा देशांतल्या वेगवेगळ्या शारांनी मॉक ड्रिलाचें आयोजन केलां। गोंयांत राजधानी पणजे, वास्को, बोगमाळो आनी दाबोळी विमानतळ वाठारांत हे मॉक ड्रिल जातले। प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळार पुलीस, NDRF, भलायकी सेवा आनी हेर बचाव पथकांनी युद्धा वेळार तग धरून रावपा खातीर प्रशिक्षण दिवप तशेंच युद्धा वेळार सामान्य लोकांनी कितें करप हाचें प्रशिक्षण म्हळ्यार मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिला वेळार हवाई सायरन वाजोवन इशारो दितात। जम्मू काश्मीरांतल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 26 जाणांक मरण आयिल्ले। ते उपरांत भारतान पाकिस्तानाक बुद्ध शिकोवपाची तयारी सुरू केल्या। ताचोच भाग म्हणून फाल्यांची मॉक ड्रिल जातली। ह्या मॉक ड्रिलाक लागून पाकिस्तानाचे टेन्शन वाडटले इतले मात खरें।
ह्या नादी केन्ना जाल्ले मॉक ड्रील 54 वर्सां उपरांत देशांत नागरी संरक्षण मॉक ड्रील जाता 1971 वर्सा अशे तरेचे मॉक ड्रील जाल्ले आनी ते उपरांत भारत आनी पाकिस्ताना मदीं युद्ध जाल्लें. मॉक ड्रील म्हळ्यार नेमकें कितें? मॉक ड्रील म्हळ्यार युद्धाचो सराव. हवाई हल्ले जाल्यार लोकांनी कितें करप हाचें प्रशिक्षण दितात. आपतकालीन परिस्थितींत लोकांनी कशी जतनाय घेवप हेंय सांगतात. सरकारी यंत्रणांनी कशें कार्यरत रावचें हाचोय सराव जाता. हवाई हल्ल्याचो सायरन वाजल्या उपरांत लायटी बंद करतात. युद्धा वेळार शत्रूची फायटर विमानां दाट लोकवस्ती आशिल्ल्या वाठारांत हल्लो करतात. लायटी काडल्यो काय फायटर विमानांक हल्लो खंय करप तें कळना. युद्धा वेळार नागरिकांनी तशेंच सरकारी यंत्रणांनी कितें करप हाचो सराव म्हळ्यार मॉक ड्रील. मॉक ड्रील कशें आसता? थारिल्ल्या वेळा प्रमाण सायरन वाजता. लोकांक इशारो दिवन परिस्थिती समजावन सांगतात. मॉक ड्रिलाचे सुवातेर आशिल्ल्या लोकांक सुरक्षीतपणान भायर काडटात. फायर, NDRF, पुलीस, वैजकी पथक घडणूक थळार पावता. सगळ्या प्रक्रियांचें मूल्यांकन जाता. सायरन वाजल्या उपरांत सगळे प्रक्रियेक कितलो वेळ लागलो ते पळयतात. खंय चुकले, खंय सुदारणा करपाक जाय हें पळयतात. आपतकालीन परिस्थिती निर्माण जालीच जाल्यार सराव आदींच केल्लो बरो. आज होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, विथ कलेक्टर्स, रेव्हेन्यू सेक्रेटरी या सगळ्यांच्या बरोबर ऑलरेडी VC झाली. VC घेतल्या उपरांत त्याच्यानी प्रत्येक राज्यात अशा पद्धतीची लोकेशन फाइंड आउट केल्या. गोंयांत 2 जाग्यार लोकेशन आसा. एक इज इन मार्मागोवा, दाबोली आणि वास्को पोर्ट ही एरिया आणि पणजे नॉर्थ गोवांतल्यान पणजे सिटी ही दोन्ही लोकेशन जी आसा पळय न्ही ह्या मॉक ड्रिला खातीर सिलेक्ट केल्ले आसा. ह्या मॉक ड्रिलात विशेष करून सिव्हिल डिफेन्स सर्विसीस ह्या हातूंतल्यान NCC आयले, NSS आयले, होमगार्ड सर्विसीस आयल्यो, हातूंतल्यान आपदा मित्र आयले आनी हातूंतल्यान जनरल पब्लीक हाज्या खातीर आज सांजचो पर्यंत प्लॅन प्रिपेर्ड जातलो की कितें एक्झॅक्टली आमी कशा पद्दतीन मॉक ड्रील जे आसा पळय न्ही हें करतले हाजो एक प्लॅन प्रिपेर्ड जातलो आनी त्या जाग्याचेर मॉक ड्रील करपा खातीर सगळ्या जाणांक अलर्ट करतले. तो एक म्हाका दिसता अशा पद्दतीची सिच्युएशन 1971 म्हणजे जो रिकॉर्ड काडले त्या प्रमाणे 71 अशा पद्दतीची बांगलादेश वॉर जाल्लो, पाकिस्तान, बांगलादेश आनी इंडिया हांच्या मदीं जो वॉर जाल्लो तेन्ना अशा पद्दतीची सिच्युएशन क्रिएट जाल्ली. बट पयले फावटी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन ह्या विशयाचेर इनिशिएटिव्ह घेवन लोकांक सेन्सिटायज करपाचें काम सुरवात केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कुंकळ्ळी वाठारांत मिनी ट्रक घरांत घुशिल्ल्यान अपघात जाला. ह्या अपघातांत ट्रक चालक तशेंच त्या घरांत रावपी तरणाटोय जखमी जाला. अपघाता उपरांत ट्रकांत आडकून उरिल्ल्या चालकाक उजो पालोवपी दळार भायर काडलो. ताचे हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी म्हायती दिली. मंगळारा उसरा राती हो अपघात जालो. ओके सर, एक्चुअली कितें जालें? आमकां कुंकळ्ळी फायर स्टेशन 11:45 कॉल आयले NH66 आनी म्हणजे हांगा कोंब्या कुर्सा लागीं हायवेचेर ट्रक एक्सिडेंट जाला आनी ड्रायव्हर ट्रॅप जाला म्हणून. सो आमी इमिजिएट आयले. विदीन 5-6 मिनट्स घेतले आमी. सो स्पॉटार आयले तेन्ना पळयल्यार ड्रायव्हरची गाडी फिश कॅरींग करताली फ्रॉम मारगांव ती एक घराचेर कोंडीची डॅश जाली आनी तो ड्रायव्हर गाडी ट्रॅप जालो. सायमल्टेनियसली त्या घरा आशिल्लो ब्रिटीश लोटलीकार म्हणटा 28 वर्सां भुरगोय मागीर इंजर्ड जाला चिरे पडून. ताकाय बी हेल्थ सेंटरान शिफ्ट केला आनी ड्रायव्हरा आमी हायड्रोलीक टूल्स काडून एफर्ट्स घेवन ट्रॅप जालो ताका आनी कट करून रोड काडला ताका आनी मेडिकल ट्रिटमेंटीक शिफ्ट केला.
आणि किती मेजर हे बीन ना न्हू मेजर तशी डॅमेज ना, ही इज वेल सर्वायव. फेटल काय ना फेटल ना, इंजर्ड हा ड्रायव्हर इंजर्ड आणि लोकल घरा इज सेफ. ओके ही सेफ. तुमगे नाव कितें? अभय मुलेकर. सो हिंगे एक्सिडेंट मेन कारण म्हणून हिंगे तुगेले रामलस जे गायले ते चड हें गायले आनी तेजेर जंप जावन ती आखी गाडी कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल वयता. आनी सेकंडली कितें जाता की रामलस जे गायले तेका तुका रिफ्लेक्टर्स नाय, एंड वॉट एवर रिफ्लेक्टर्स दे आर पुटिंग रायट नाव इट गेट्स फेड्स ऑफ बिकॉज दिस इज द नॅशनल हायवे 17. सो हिंगा रनिंग ऑफ द व्हेकल्स इज अलाउड, सो ते फेड जावन वयताय. सो आमी इंजिनियराक मागलोलें की आमकां हिंगा सोलर रिफ्लेक्टर्स घालचे म्हणून. जे सोलर रिफ्लेक्टर ते यूज चड जाता म्हणून. सो ते आयकॉन कोण घेयना. इंजिनियर म्हणटा तुका आयकॉनाय. वी हॅव कंप्लेंट सेवरल टायम्स टू द engineers. Either I have done even a letter to the collector saying we want reflectors over here and to remove this speed rumblers. And Tori Asana, the collector has given the letter to the engineer. Engineer is saying that I have given to the PI, but no action has been taken. सत्तरींतल्या वाघेरी दोंगराक संरक्षण दिवपाचो निर्णय रान खात्यान घेतला. वाघेरीक संरक्षीत रान वाठार म्हूण जाहीर करतले अशें रानमंत्री विश्वजितान सांगलें. तशेंच 3550 किलोमिटराचेर आशिल्ली खारफुटी रिझर्व फॉरेस्ट म्हूण जाहीर करतले अशें रानमंत्री विश्वजितान सांगलें. वाघेरी दोंगराक संरक्षण दिवपाचो विचार आसा. वाघेरी दोंगराक संरक्षीत रानवठार म्हणून जाहीर करतले. अभयारण्याची शीम वाडोवन वाघेरी दोंगराक भितर आस्पावन घेतले अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तशेंच रानवटी जनावरांचो अधिवास निश्चित करपा खातीर फुडाकार घेतले. बिबटे, पक्षी आनी मानग्यांची गणना करतले खंय. तशेंच 3550 किलोमिटराचेर आशिल्ली खारफुटी रिझर्व फॉरेस्ट म्हणून जाहीर करतले. ते भायर शारी वाठारांतल्या 250 एफिसा वयल्या बिल्डिंगांक व्हर्टिकल फॉरेस्ट सक्तीचे करतले अशेंय मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. वाघेरीचे खूप प्रश्न येतात. वाघेरीचे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर करपाचें माझ्या मनान चल्ला. आनी ह्या तरेचे जे दोंगर बी जे आहा, आनी केन्ना तुमी म्हणटा न्ही विकले म्हणून दोंगर, राण्यान विकले म्हणून दोंगर म्हणून. राण्यान विकले म्हणून राण्यान विकूंक ना. कितेंच म्हाजे स्वताची प्रॉपर्टी न्हू, म्हाज्या बापायचे शेअर आहा. आनी ते शेअर असले तरी बी त्याच दोंगराक आमी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट म्हणून खंयच कन्स्ट्रक्शन ना. आयज एक FIR एक अमित राणे म्हणून तेजेर FIR फायल करपाक ऑलरेडी डायरेक्शन आमी दिल्लें आसा. खंयचे इलिगल रस्ते बिस्ते दोंगरा भितर व्हरतात हे अलाव आमी करचे ना. सो बेसिकली वॉट यू नीड टू डू इज फ्रॉम अ वेस्ट लँड यू नीड टू क्रिएट दॅट अर्बन फॉरेस्ट्री कन्सेप्ट. यू वॉन्ट टू टेक इट जी सुद्धा विल फंड इट. आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि अर्बन मिनिस्ट्री दोन्ही माझे कडले असल्या हे सगळ्या गोष्टी आम्ही पुढे व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. आयज तुमकां एक इन्सिडंट तुम्ही हायलायट केल्लो आसा. त्याच्या खातीरूच मेनली आमी मिटींग घेतलेली. एक म्हणजे ते पॉप्युलेशन ऑफ क्रॉकडायल्स टू बी सर्वेड. आणि पॉप्युलेशन ऑफ क्रॉकडायल्स आणि बोर्ड्स बी आमच्या डिपार्टमेंटाक आमी ठरयल्ले आसा की घालपाक आनी लोकल बॉडीक अवेरनस क्रिएट करपाक की बाबा हांगा क्रॉकडायल्साची उपस्थिती आहा. आणि जे तुम्ही करंबोलीन लेक पळयल्ले आसतले व्हडले सायजचे क्रॉकडायल बरे आमी सगळे कडेन जे काही आसा ते आमी हायलायट करून मॅपिंग करपाक आमी डिपार्टमेंटाक आदेश दिला. डिपार्टमेंट फुडल्या 1-2 म्हयने भितर ते योग्य तरेचे मॅपिंग करून थंय लोकल बॉडीजर कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां ते अवेरनस हे करपाचो आमचो प्रयत्न. व्हर्टिकल फॉरेस्टाचेर भर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. अर्बन एरिया एंड सिटीन बी आमी व्हर्टिकल फॉरेस्ट जे खंय आमी पळयता. समजा एक विचार करा तुम्ही पाटो सारखी एरियान जर अर्बन आमी जर व्हर्टिकल फॉरेस्टाचो कन्सेप्ट जर आमी इंट्रोड्यूस तेन्ना केल्ले तर तुमकां बिल्डिंगचे ऐवजी बिल्डिंग बरोबर ग्रीनरी बी दिसपाचो आमी दे वूड हॅव बीन एन एफर्ट टू सी दॅट इज स्पेसिफिकली डन. बट इट इज नॉट जस्ट तुमकां जर दिसता की जनावरांचे भायर कुंड्यो दवरले म्हणून अर्बन व्हर्टिकल फॉरेस्ट म्हणून तशें ना. ते व्हर्टिकल फॉरेस्टाचे पॅरामिटर्स आनी वेगळे तरेचे एक कन्सेप्ट आहा. अँड व्हर्टिकल फॉरेस्टाचे परमिशन आतां सगळे प्रोस्पेक्टिवली आमी ऑलरेडी आमी बरोवपाक हांवें टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक सांगलेलें आसा. आनी अर्बन डेव्हलपमेंटान बी चालू केल्लें आसा की बाबा हे सगळे जे कितें गायडलायन्स आहा ते गायडलायन्स फॉर 300 FSI and 250 and above final occupancy won't be given unless you integrate it. And I am going to put one officer from my nodal officer is also there and I am going to ask that particular parameters which is there. I think Sujit, they have already those parameters have to be Praveen Raghav. All of them will sit down and submit it to PCCF. रान खात्या वतीन सेव फ्रॉग मोहीम हातीन घेतले. ज्या जाग्यांचेर सहजतायेन बेबकां मेळटात अशे जागे सोदून काडून ते संरक्षीत करतले अशें रानमंत्री विश्वजितान सांगलें.
केला. सेव्ह फ्रॉग कॅम्पेन म्हणून आम्ही आता इनिशिएट केल्लें आसा. मॉन्सून जे येता तेजी अवेरनस ते क्रिमिनल एक्शन आमी घेतले म्हणून सांगले म्हणून जावचें ना. ते कित्याक हात लावपाचें ना, तेजे कितें फायदो आहा, एनवायरमेंटली आमकां इकोसिस्टम कशें आमकां मेंटेन करपाची गरज आहा, त्या सगळ्या गोश्टीचेर आमकां लक्ष दिवन सेव्ह फ्रॉग कॅम्पेन म्हणून आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी इनिशिएट करता. आमी लोकल बॉडीज कडेन एंगेज करून खंय खंय आमकां दिसता की हॉटस्पॉट्स आहा जे काही गोश्टी घडटा ते सगळे गोष्टी आमी योग्य तरेन अवेरनस करून ते प्रोटेक्शन एक वेगळें, कारण इट इज अ प्रोटेक्टेड स्पिसीज आनी ते कांयच करूं शकना. हे वेगळ्या तरेन लोकां मदीं व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जयघोष आनी हजारांनी भाविकांच्या हाजेरीन शिरगांवच्या श्री लयराई देवीचो कौलोत्सव परंपरे प्रमाण मनयलो. मंगळारा राती देवीन देवळांत प्रवेश केल्या उपरांत 4 दीस चलिल्ली कौलां सोंपली. मजगतीं देवी मंदिरांत भितर सरतना भाविकांनी देवळा कडेन गर्दी केल्ली. मात पोलिसांनी गर्दीचेर नियंत्रणांत हाडटना भाविकांक देवळांत प्रवेश दिवंक ना. श्री लयराई देवीच्या जात्रे दिसा शेनवारा फांतोडेर घडिल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर भाविकांनी कौलाक गर्दी करची न्हय असो उलो प्रशासन आनी देवस्थान समितीन मारिल्लो. तरी लेगीत देवळांत भितर सरतना शिरगांवाक गर्दी जाल्ली. जयघोष आनी हजारांनी भाविकांच्या हजेरेंत शिरगांवच्या श्री लयराई देवीचो कौलोत्सव परंपरे प्रमाण मनयलो. देवीचो कौल घेवपाक भाविकांनी देवळांत प्रवेश करपा खातीर धडपड केली. मात पुलिसांनी भाविकांक देवळांत प्रवेश दिवंक ना. ह्या वेळार मंदीर वाठारांत कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. हजारा परस चड पुलीस तैनात आशिल्ले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हादयचो पर्यावरणीय दाखलो आडावन दवरला. केंद्रान गोंयच्या राजकारण्याच्या भयाक लागून हें केला असो आरोप कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान केला. केंद्राक घडये गोंयांतल्या राजकीय परिणामांचो भंय आशिल्ल्यानूच ताणें म्हादय खातीर लागपी पर्यावरणीय परवानो आडयल्ल्याचें कर्नाटकाचें म्हणणें. बंधाऱ्याक आमचो पयलींच विरोध आशिल्लो आनी आतांय आसा, पूण गांवांत जाणें हो बंधारो हाडिल्लो तोच आतां आमचें नांव घेवन आमी बंधारो हाडला म्हूण लोकांक सांगीत भोंवता. ताका आमचे मदीं फूट घालपाची आसा असो आरोप थळावो नागरीक सुमीत नायकान केलो. ह्या बंधाऱ्याचो प्रस्ताव कोणें दिल्लो, कोणाक लागून गांवांत हो बंधारो आयलो ताची आपल्या कडेन पुराय म्हायती आसा. ताका लागून पंचान नाका जाल्लें राजकारण करचें न्हय अशें ताचें म्हणणें. की आमचो काही 10-15 म्हयने पयलीं जो बंधाऱ्याचो विशय चालू आशिल्लो तो आतां खंय तरी परत तापले कडेन आसा. सो आमी कशें आसा की पयलीं आमी बंधाऱ्याक विरोध केल्लो आनी तो खंय तरी बंधारो कॅन्सल जाल्लो जावं शिफ्ट जालो अशें म्हणून आमी आयकलां. पूण तेजी आतां खंय तरी मिरामार भितर एक पॉलिटिक्साचें वातावरण चालू आसा. तेका लागून आमी मुद्दम ही प्रेस घेवन त्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की आमी जेन्ना विरोध करताले तेन्नाय विरोध केल्ले आनी आतांय आमी विरोध करतात. आनी जेन्ना आमी विरोध करताले तेन्ना आमचे कडेन थोडे आमी मोजकेच आशिल्ले आनी आमची कॅपेबिलिटीचेर आमी तो सरकारा कडेन मागणी करून सरकारान आमची आयकली आनी तो खंय तरी त्या टायमार बंद जालो. सो आतां अशें जालां की परत तो बंधारो परत येता आनी परत तेजें काम चालू जाता. सो हेजे भितर कोणेच अशें राजकारण करचें न्हू की आमी आयज येयला आमी आयज ना अशें म्हणून तेणी आमचेर जे उलयतात की हेंका खंय तरी कितें मेळ्ळां आनी हें कितें दिलां अशें म्हणून जे आमचे आरोप चालू आसा तेका आमी सगळे आमी जे आसा जे फर्स्ट आमी बंधाऱ्याक
विरोध करता ते अजूनही विरोध करता आणि तांकां आमी सांगूंक सोदता, तांकां आमी शिटकावणी दिता की तेणी आमचे विनाकारण नाका आशिल्लो आरोप करचो न्हू. जो गांवचो पंच जावन आसा तो सद्या अशें वातावरण चालू आसा की आमी मुद्दम मुखार सरोन आमी प्रपोज केला असो. आमी हांव ताका पंचायत विचारपाक सोदता की आमी कोण, जे आमी गांवची पंच आसा जाल्यार आमी कोण आसा, आमी सत्तेर आसा की ताका आमी कित्याक ना. सो आमी प्रपोज कशी करता. मायणा कुट्टेरी येवपी हावसिंग प्रकल्पाक मायणाच्या थळाव्यांनी विरोध केला. मंगळारा ह्या विशयाचे फाटभुंयेर थळाव्यांनी पंचायतीन मोर्चा व्हेलो. हावसिंग प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी रद्द करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. मजगतीं पंचायतीन दिल्ले परवाने रद्द करतले अशें सरपंचान सांगले. चोय आमगेले मरे वॉर्ड नंबर 6 एक प्रोजेक्ट येता. सम बंगलोज आर कमिंग, सम स्मॉल अपार्टमेंट इज कमिंग. आतां कितें जाता हेजेर आमी एक संडे पयर मिटींग दवरले. प्रोजेक्ट येता म्हळ्यार आतां आख्खो लोक आमगेलो कुट्रेचो जो स्थानीक लोक पळया न्हू तेजो तो ना. हे प्रोजेक्ट पळया येताय न्हू, हे फकत प्रोजेक्ट येताय ते जुमीन इकीत तो पयस कोत्ता, प्रोजेक्ट बांदीत तो पयस कोत्ता आनी ऑथॉरिटी जे परमिशन दिताय न्हू तांकां ते 3 फावटी पयस कोत्ताय आनी लोक सगळो हितून त्रास भोगपाचे. सो आतां असलें सिट्युएशन जालां की लोक प्रोजेक्ट म्हळ्यार लोक इटेला सारको. सो जेन्ना ते मिटिंगेक आमी विचारलें, ते वॉर्ड मेंबराक विचारलें, वॉर्ड मेंबर म्हणटा आपणा सांगनासतना पंचायतान सायड इन्स्पेक्शन केलें. सो वी एक्सेप्टेड दॅट आर्ग्युमेंट बिकॉज शी सेज आपणा सांगलो ना. आमगे पंच पळया एक्झिना डिसोजा. सो शी सेड आपणा सांगनासतना तेणें पंचायतान सायड इन्स्पेक्शन केलां आनी तेणी सायड इन्स्पेक्शन रिपोर्टूय दिला वेर दे क्लेम वन पंच नेबरींग पंच रोजी म्हणला ताका घेवन म्हणटा तें सायड इन्स्पेक्शन केलां. आतां रोज आज थिंग आमी येयले जाल्यार रोजी म्हणटा आपण सायड इन्स्पेक्शन येयलें ना. शी इज ऑन रिकॉर्ड. शी सेज आपण सांगितलं मरे ताणें तें म्हणटा आपण सायड इन्स्पेक्शन येयलें ना. ओके पंच मेंबराकूय ती म्हणटाय आमी ताका सांगलो ना अशें म्हूण ती सांगताय. ओके सो हे आतां हो इश्यू आतां इतलो सिरियस म्हळ्यार ताका देर इज नो प्रॉपर जाय ते भाशेन ताका सिरियसनस हिंगा ही पंचायत दाखयना. आतां तीच भितर आतां दे हॅव एग्रीड टू रिवोक दिस लायसन्स. प्लॅनिंग आसूं तेंगे क्लियर फायल येयल्या आमकोडे काम प्लॅनिंग आसूं क्लियर एक फायल येयल्या आनी ती आमी 1 म्हयनो भर दवरल्या. कळ्ळें तुका. आनी मिसअंडरस्टँडींग जाला दोगांयक पट्टेश दवरला आनी आमी वॉर्ड मेंबर रोजीमू आमी लेटर केली. रोजीन कितें करून जाल्लें बाबा हे आपल्या कोण ना हें ताका पडटा म्हणून कितें हें रोजीन करून जाल्लें. रोजीन तें अगलावलां तेदूच तेगे आमी शो इन्स्पेक्शन कितें गेली कितें तें एरा इन्स्पेक्शन आहलो तें. आतां कितें सांगलो तुवें तेंकां कितें लोकांक आसतानी सांगिल्लें रिवर्क कर म्हणून. आतां आमी चयताय कितको करून जाता तें. हांव आतां हितून ते बा म्हणजे हांव पंचायताक केन्ना पळोवना. पंचायताक सदांच तेंगे डिसिजन घे म्हणटा. हांव केन्नाच खंयचे पंचायत डिसिजना पळोवना. आतां हांवें क्लियर कट सांगिलां की म्हाका कॅशलो इंट्रस्ट ना म्हण. लोकांक ऑब्जेक्शन यू फॉरगेट इट फॉलो प्रोसिजर. अशें करून जायत इश्यू जाले. मायणांनी इश्यू जाल्लो आनी खंय इश्यू जाला तालुक्याक इश्यू जाल्लो सगळे इश्यू आतां आमी कोणें प्रेशर घायलें ना तें करपाक. सो नाव आय टोल्ड देम दे ऑब्जेक्शन यू बाय यू वेस्टिंग टायम. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.